दिवचलच्या रोलिंग मिल वाठारांत घोवान आपल्याच बायलेचेर वार करून तिका मारून उडयली। हल्लो केल्या उपरांत स्वता घोव पुलीस स्टेशनार पावलो। ही घडणूक शुक्रारा रोलिंग मिल दिवचल ह्या रस्त्यार घडली। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। पुलिसा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण रुबिया हावंगी स्कुटरी वयल्यान आपल्या भुरग्याक ट्युशनाक सोडपाक गेल्ली। त्याच वेळार तेजो घोव मैनहुद्दीन हावंगी त्याच रस्त्याचेर आशिल्लो। तेन्नाच तेणे तलवारीन तिचेर वार केलो। तातूंत ती गंभीर जखमी जाल्ली। दिवचलच्या हॉस्पिटलान हाडटात तिका मरण आयलें म्हणून डॉक्टरांनी डिक्लेअर केलें। रुबिया आनी मैनहुद्दीन मदीं सदांच वेगळ्या कारणाक लागून झगडी जाताली म्हणून कळोन येता। रुबिया आनी मैनहुद्दीन हाच्या मदीं डायवोर्स घेवपाचो म्हण 24 जुलयाक लाश उलप जाल्लें आनी दुसऱ्याच दिसा मैनहुद्दीन हाणें तिचेर तलवारीन वार केलो। 25 जुलय दनपारां 3 सुमार रुबिया हावंगी स्कुटरी वयल्यान आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक ट्युशनाक सोडपाक गेल्ली। ताका सोडून घरा परत येताना मैनहुद्दीन हावंगीन आपली गाडी तेचेर मोखून तिका स्कुटरी वयल्यान उडयली आनी आपूण गाडयेंतल्यान भायर सरून मैनहुद्दीनान हातान तलवार घेवन तिचेर वार केलो आनी तलवार थंयच सोडून तो पुलीस स्टेशनार गेलो। मैनहुद्दीन हावंगी हो बाजारान लिंबू, आले, लसूण घेवन बसतालो। थंय सुद्दां बाकीचे विकपाक बसलेले वेपारी त्यांच्या वांगडा सदांच झगडी करतालो, तांकां मारतालो म्हणून कळोन येता।